नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कोळशावयल्यान गाजले विधानसभा अधिवेशन. गोंयांत कोळसो नाका म्हणीत विरोधकांनी घेतली सभापतीच्या हौदात धांव. सागरमाला प्रकल्प कोळसो हाताळणी खातीरूच विरोधकांचो आरोप. पर्रा एका कथीत मोगाच्या प्रकरणा वयल्यान जालो वाद. दोगांयनी एकमेकाचेर सुरयेन केलो जीव घेणो हल्लो. दोग जाण जखमी, हॉस्पिटलांत उपचार. पुलीस करतात फुडलो तपास. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उज्याक लागून विरोधी आमदार परतून आक्रमक. बर्ज प्रकरणाचेर शुक्रारा दितले स्पश्टीकरण, मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. नगरपालिकेची वेंचणूक जातली थारायिल्ल्या वेळारूच वेंचणूक आयोगाकडे प्रस्ताव करतले सादर, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. पालिका आरक्षणा वयल्यान आमदार विजयान मुख्यमंत्र्याक धरलो धारेर. गोंयाक 700 MLD उदकाची आसा गरज. हातूंतले 360 MLD उदक मेळटा गोंयकारांक. 325 MLD उदक दिवपा खातीर प्रकल्पांचें काम 6 म्हयन्यांत जातले पुराय. मंत्री सुभाषाची आमदार संकल्प आमोणकराच्या प्रश्नाक जाप. पावसात बेकार बसपी कोचांक वर्सभर ड्युटेक लावपाची हाडला येवजण. खेळामळा घटमूट करपा खातीर ही येवजण थारतली फायद्याची, सांगता खेळा मंत्री रमेश तवडकार. आणि आता खबरो विस्तारात. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उज्याच्या प्रकरणा वयल्यान विधानसभेच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी आमदार परतून आक्रमक जाले. ह्या प्रकरणाचेर शुक्रारा स्पश्टीकरण दिवपाचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलां. मुख्यमंत्री हे आपणा दिवपाक नाका म्हणून ऑलरेडी देर इज नो आय विल मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बिकॉज लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट इज मिसगायडिंग द हाऊस. हे क्वेश्चन आनी व्हॉट इज दिस अलाउड. जेन्ना ताका सांगात रूल आय वॉन्ट दी आन्सर ऑफ 3715 म्हाका जाय 3715 वाच. Because sir, your legislature is misguiding this house. Because sir, I will move a breach of privilege. Answer was given. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असतानाच बर्ज क्लब दुर्घटना वेल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतिल्ली. उपरांत मार्शलांनी सगळ्या विरोधी आमदारांक सभाघरा भायर काडिल्ले. दुसऱ्या दिसा बर्ज प्रकरणाचेर परतून विरोधी आमदारांनी सभाघरात बोवाळ घालीत ते आक्रमक जाले. हे प्रकरण सब ज्युडिस आशिल्ल्याचे कारण दीत सरकारान जाप दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान विरोधक परतून तापले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि विरोधी आमदारां मदीं शाब्दीक वाद जालो. निमणे ह्या प्रकरणात लक्ष घालून शुक्रारा ह्या विशयाचेर विधानसभेत चर्चा करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 114D जे प्रश्न विचारले अबाउट कॅबिनेट मीटिंग्स आणि एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल जे या सरकाराचे पेट फ्रेज पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. स्पीकर सर, आज हे म्हाका आन्सर कित्याक दिलना, हे डिसअलाउ अंडर व्हॉट सेक्शन. हेच प्रश्न जेन्ना हे 2024 तेन्ना विचारले हेजो आन्सर दिल्लो. आतां कितें गोड जाला जे हे मंत्री आणि मुखेलमंत्री हायड करपाक सोदता. अंडर व्हॉट? दिस इज माय राईट एज अ लेजिस्लेटर. Do I have to write to the President of India how the functioning of the assembly is happening? Speaker sir, jenna amka uttar dina mukhyamantri, it is your right. What are you hiding? Je cabinet approval ami je maglole हे कित्याक हे क्वेश्चन डिसअलाउ केला. हे कसली लोकशाही? ही लोकशाहीची हत्या. माझ्या सांगता पळय न्ही, हांव पयलीं सांगता की अंडर रूल 49(2) आयचो जो क्वेश्चन आशिल्लो तो पोस्टपोन केला. ताका आन्सर आनी अपडेट करपाचो आसा. कारण ते आन्सर अपडेट करून हांवें हो काय खंयसर आमकां हायड बीट काय करपाचें ना. हेजें उत्तर जें आसा तें शुक्रार दीस ताका सकाळी फुडें दिता म्हटलां. पयलीं तूं वयतालो तेजें सांगता न्ही. स्पीकर सर, त्या ती हो क्वेश्चन पयलो येता तो 11:30 ताजें उत्तर ताका क्लियर कट दिता. खंयसरूच आमकां उत्तर दिवपाचें नाचें ना म्हणून म्हटलां इट इज 2A जो आसा हे पोस्टपोन केला. रेस्ट ऑल बाकीचो तुमच्यान सांगूं येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोमारा सांजे वेळार ब्रिटोवाडो पर्रा वाठारांत एका कथीत मोगाचें प्रकरण उक्ताडार आयलें. कांय कारणाक लागून दोग तरणाट्यांनी एकमेकांचेर सुरयेन हल्लो केलो. ह्या घडणुकेंत दोगूय तरणाटे गंभीर जखमी जाल्यात. एका जखमीचेर म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा जाल्यार दुसऱ्याक GMCत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात पुराय बातमी.
काल सोमारा सांज वेळाचेर ब्रिटो वाडो पर्रा हांगासर एक असोल्ट जालेल्याची बातमी आमकां मेळटा. हो इन्सिडंट असो जावन आसलो रेंटेड प्रॉपर्टीन रावपी दोन मनशां मदीं ही झगडी जाता. ही झगडी प्रेम प्रकरणा वयल्यान खंय तरी जालेल्याची आमकां दिश्टी येता. सद्दाम मुल्ला आनी दीपक सरकार अशे दोग जाण ह्या मनशांची ह्या इन्सिडंटान इन्वॉल्ड आशिल्ल्या दोन्ही मनशांची नांवां जावन आसा. प्रेम प्रकरणा वयल्यान तांच्या मदीं झगडी जाता. झगडेचें रुपांतर इतलें इंटेन्स जाता की ते दोगूय जाण एकामेकांचेर चाकू हल्ला करतात. दोगांकूय तात्काळ म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक येता आनी भितरलो एकटो मनीस जो आनी सिरियसली मेजरली इंजर्ड आशिल्लो ताका बांबोळच्या जीएमसीन शिफ्ट करपाक येता. ह्याचेर जो तपास आसा, फुडलो तपास आसा तो म्हापसा पोलीस जो आसा तो करीत आसा आनी फुडली इन्फॉर्मेशन जी आसा ती आमी तुमकां दीत रावतली. गोंयांत नगरपालिकेची वेंचणूक थारिल्ल्या वेळातूच जातली. मार्चांत कार्यावळ सोंपतली. वेंचणूक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर करतले आनी उपरांत वेंचणूक जातली म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. राज्य वेंचणूक आयोग विद्यार्थ्यांच्यो परीक्षा तशेंच सण उत्सवांचो विचार करून मतदानाची तारीख थारायतले तशेंय मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. आमदार विजय सरदेसायान पालिका आरक्षणा वयल्यान मुख्यमंत्र्याक धारेर धरलो. देखून पालिका वेंचणूक वेळार जातली म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. Fear and anxiety in the minds of people of Goa regarding the forthcoming municipal elections. There is widespread anxiety across Goa over the forthcoming municipal elections, with fears that ward reservations may again be announced at the last minute, causing uncertainty especially for women, SCs, STs and OBCs, and undermining free and fair elections contrary to Supreme Court rulings. I urge the State Election Commission to immediately finalize publicly notified ward reservations for all municipalities and the City Corporation of Panjim. Unaware of your cabinet decision on 30/12/2025, तुम्ही जे डिसिजन घेतला टू फ्रीज डिलिमिटेशन, पेपरार आयला 31 तारखेक की 30 तारखेक तुवें डिसिजन घेतला म्हणून की डिलिमिटेशन आनी जावचें ना. कॅबिनेटान घेतला म्हणून आयला पेपरार. दोन नवेच तुम्ही हेच करतात. सगळ्या पेपरांनी आयला की डिलिमिटेशन फ्रीज जाला म्हणून. सर, जिल्हा पंचायतीच्या वेळारूय कोण तरी हायकोर्टात गेलो. हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिली की तुमचें वुमन रिजर्वेशन कमी जाला आनी एक वुमन रिजर्वेशन करूंक जाय म्हणून केल्ले चेंज त्याच्या वेळार. आतां हे स्टेट इलेक्शन कमिशनाच्या परविवान येता. स्टेट इलेक्शन कमिशन हे जे आसा पळय न्हू, रिजर्वेशन्स ठरयता, मंत्री ठरयना. फ्री अँड फेअर इलेक्शन जातले आनी टायमार इलेक्शन जातले. स्टेट इलेक्शन टायम म्हणजे म्हाका केन्ना तो मार्चान टेन्युअर सोंपता न्ही. तुका खबर आसतलें. स्पीकर सर, मार्चान टेन्युअर सोंपता. इलेक्शन कमिशनान प्रपोज करता त्या डेटीक जातले. शेवटी एग्जामी कन्सिडर करच्यो पडटा. ओके, आनी एट प्रेझेंट आसलेली फेस्टिवल कन्सिडर करची पडटा. ती करून हे जे प्रपोज डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन प्रपोज्ड बाय डीएमए धाडटा. ओके, आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता. रिजर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता. गोंयांत सध्या 700 MLD उदकाची गरज आसा. हातूंतले सुमार 630 MLD उदक गोंयकारांक मेळटा. आनीक 325 MLD उदक दिवपा खातीर प्रकल्पांचें काम 6 म्हयन्यांत पुराय जातले म्हूण उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें आमदार संकल्प आमोणकराच्या प्रश्नाक जाप दिली. नव्या प्रकल्पा वरवीं अतिरिक्त 325 MLD उदकाची पुरवण जातली. फुडल्या 3 म्हयन्यांत मुरगांव मतदारसंघातलो उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मंत्री सुभाषान सांगलें. उदकाच्या उणावा विशीं आमदार संकल्पान प्रश्न विचारिल्लो. जे त्रास आयज आमच्या मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता, आयज हांव अक्षरशः हे हावजा भितर ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, कित्याक ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाज्या बरोबर आनी आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरां बरोबर, जे इंजिनियर्स आसा तेंच्या बरोबर ऑलरेडी 2 मिटिंगे घेतल्यो. जे इश्यूज आसलेले तेजे भितर आमचो वास्कोचो आमदारूय आसलेलो, हांवूय आसलेलो. आसून सुद्दां मिटिंगे घेवन सुद्दां अजून पर्यंत तो इश्यू सॉर्ट आउट जावना. खंय तरी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंय तरी म्हाका दिसता फाटी पडलेले आसा. तेंचे इंजिनियर्स आसा ते खंय तरी फाटी पडलेले आसा. इन्स्ट्रक्शन मिनिस्टरान दिल्या उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना. जी मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, जे सावथ गोवा सालावलीम डॅमाचेर जे उदकाचें प्रोडक्शन जाता ते उदक मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता, सड्याचेर पावता, बोगद्याचेर पावता, जेटीचेर पावता, हर्बर पावता. म्हणल्यार हे सगळी टेल एंड म्हणल्यार लास्ट शेपटी जी लास्ट टेल एंडाकडे उदक पावता, हे उदक पावता म्हटल्यार आमकां थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा. फक्त 1 वर उदक मेळटा. तेवूय बीन सकाळचे 6:30 ते 7:30 हेज्या वयर आमकां उदक मेळना. ह्या विशयाचेर ते पयलीं म्हजे कडेन उलयल्ले आसा. ह्या 3 म्हयन्या भितर 2 फावटी
ब्रेकडाऊन जालें आनी ह्या ब्रेकडाऊन जेन्ना जाता तेन्ना ही पायपलायन बंद करची पडटा आनी ताचे नंतर ती परत चार्ज जावपाक लोवर लेवल आसा ते सगळे फील जायत वता. प्रत्येक जण आपले मॅक्झिमम घेता. आनीक मार्मुगोवा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सडा जातले किंवा आमचे बोगदा जातले बाकीच्यो ह्यो एरियाज आसा त्यो हायर अल्टिट्यूड आसा आनी तांकां ते पावपाक उशिरा जाता. आनीक ही जी लायन आसा आमची ती लायन आसा ती सादारण 35 वर्सांच्या पयलीं अँड वी सी ऑफन ब्रेकडावन वीच वी कॅनॉट अवॉयड. आनी एक फावटी एक दीस जर ब्रेकडावन काडपाक घेतलो जर जाय जाल्यार ह्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्यो 1-2 दिसां भितर परत जातात. पण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा समटायम्स ओन्ली सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ना अशें ना. म्हणजे बायणां हांगा जी लोवर लेवल आसा ती बेगीन पावता, वयर सड्यार उशिरा लागता. ताचे खातीर आमी कांय मेजर घेतलेले आसा. बाकीचे सगळे कडेन पावले नंतर तुमकां पावता. वी आर ड्रॉईंग सम स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दीस. आमी त्या खातीरच सांगता की आमी जो 10,000 क्युबिक मिटर्साचो प्रोजेक्ट आसा ताचे भायर इन एडिशन टू दॅट वी आर पुटिंग अप 20,000 क्युबिक मिटर MBR. हाची कारण कितें जातलें एखादे वेळ जालें ना जर जाय जाल्यार दीस वॉटर वील गो डिरेक्टली टू यू. अँड आय एश्युअर हिम आमी आतां जो नवो प्रोजेक्ट घेतात आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आनी आमी 630 MLD दितात. न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनादर 6 months टायम. हे तुजे येतकच एखादे वेळ जाय जाल्यार आतां तुवें सांगलें तेच्या शिवाय आमचे पंप सेट्स 250 HP आसात. ताजो पंप सेट तुका 100 HP आनी घालतात. पंपिंग स्टेशन्स आसात ती 3 आसात. हातून भितर जी GLR 800 वाडेंक हातूनय कनेक्ट करतात. हातून ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान तुमकां आनी 3-4 म्हयन्या भितर सफिशियंट वॉटर तुमकां मेळटलें 100% आसा. कारण 325 MLD ऑफ वॉटर इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग 650, 630 हातून भितर येतले त्या वेळार सफिशियंट. आनी आमी हाचे खातीरच ज्यो पायपलायनी बी घाल्ले आसात त्यो नवे घाल्ले आसात. सांगेकुर्डीच्या वाडे बंदरार बेकायदेशीर रेंव काडपाची कामां चल्ल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला. राज्यांत रेंव काडपाचेर बंदी आसा तरी लेगीत भायले कांय लोक बेकायदेशीररित्या रेंव काडटात. संबंदीत प्रशासनान हाचेर पुराय आडनदर केल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. बेकायदेशीर रेंव काडून पयशे खावच्या परस रेंव काडप कायदेशीर करून येता तो महसूल सांगेच्या विकास कामां खातीर वापरात असो सल्लो सुजाण नागरिकांनी दिला. जी पळय ही वाड्या बंदरार ही रेंव काडपाक चालू आसा ही कितलो तेंप जाला ही रेंव काडटा. ती काडटा कोण जे पळय मायग्रंट लोक आसा पळय हे भायले ते काडटा. आतां भायले लोक काडटा आनी तेज मास्टर मायंड कोण काडपा लायता तो आमकां खबर ना. म्हणटा हो कोण काडपा लायता तेजी चवकशी कोण करपा जायी. एक तर पुलिशेन करपाची नाल्यार मामलेदारान करपाची नाल्यार एक डेप्युटी कलेक्टरान करपाची 3. आनी दुसरी म्हणल्यार हे पळय न्हंय म्हणल्यार कोणा पडटा. न्हंय म्हणल्यार ही एरिया कोणा पडटा WRD पडटा. हेचो ओनर कोण आसा पळय न्ही मेन न्हंयचो ओनर कोण आसा WRD. कितें त्या WRDचो AE JE हे कितें करता हेंगे लक्ष ना काय हेंकां गन फूल मेळटा. AE बी गन फूल मेळटा म्हणून तुमी तांकां काडपाक परमिशन दिता अशें आमकां दिसता. म्हणटरी हेणी येईन जेईन हेजे पयलीं ते थंय कंप्लेनूय जाले कडेन आसा अशें म्हणून आमकां आयकोंक येयलां. म्हणटरी कंप्लेन जाली जाल्यार पावली खंय कंप्लेन. म्हणटरी हेजेर येईन जेईन लक्ष घालपाक जाय. आनी संबंदीत खातें पळय कोण आसा प्रशासन तेणी लक्ष घालपाक जाय. आनी हे हो वेवसाय चलता इनलिगल वेवसाय तो थांबोवपाक जायो. तो लिगल करा मरे लिगल करा आनी तेजी रेव्हेन्यू कितें येता तो गोवोरमेंटा वचोन न्ही. आनी ते गोवोरमेंटा रेव्हेन्यू गेलो म्हणटकीर त्या रेव्हेन्यूवाचो थंय डेव्हलपमेंट जावं न्ही मरे. सांग्या वयर रेव्हेन्यू जर असो हें काडून गोवोरमेंटाक गेलो जाल्यार गोवोरमेंट तेजो डेव्हलपमेंट करूं न्ही. हो बेस्ट बेकायदेशीर तुमी कशें करूं खाता तर रे. गन फूल दिली म्हणटरी तुमी कोणाक करूं दिता. हेजेर प्रशासनान दखल घेवपा जाय आनी कितें म्हणटा न्याय दिवपा जायो. गोंयच्या खेळा खात्यात सुमार 110 कोच कामाक आसात जांचो पावसाच्या दिसांनी कांयच उपयोग जायना. ह्या कोचांक दर म्हयन्याक सुमार 1.5 लाख रुपया पगार मेळटा जाचो फायदो जावचो आनी गोंयचे खेळा क्षेत्र जे आसा ते घटमूट जावचे ह्या हेतान कोचांक इंडोर स्टेडियम वा हेर खाजगी खेळा संकुलांनी वर्सभर ड्युटी लावपाची येवजण हाडला अशी माहिती खेळा मंत्री रमेश तवडकरान दिली. ताका 1 लाख घाल्ले आसा. सर्वसाधारणपणे फाटल्या वर्साक जे आसा न्ही 6 म्हयने पावस पडलो.
स म्हयने पावस पडटकीर आसना आमचे कडेन जे कोचीस जे आसा म्हणजे 110 कोचीस म्हणजे ताचो पावसांत ताचो खूब उपयोग जायना. ताचो सॅलरी तशें आमगेर सादारणचे 1,00,000-1,50,000 पर्यंत आसा. ताची युटिलायझेशन जावपाक जाय जायना आनी त्यामुळे आमी विचार करतालो कशें की ज्या जाग्याचेर इंडोर फॅसिलिटी आसा, समजा मडगांव आसा, बांबोळे आसा, पेड्यां आसा, किंवा ताज्या पलीकडे जी प्रायवेट इन्स्टिट्यूट जे आसा संस्था तांचे कडेन जर अशें आसा इंडोर फॅसिलिटी आसा जाल्यार ह्या कोचाचो उपयोग 365 days आमी करपाक शकले जाल्यार स्पोर्ट्स जे टॅलंट आसा तें योग्य तरेन जावपाक शकता. त्यामुळे स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर किंवा ताका स्पोर्ट्स स्कूल अशा प्रकारचे कन्सेप्ट आसा तो कुठल्याय एरियात राबोवचो अशा प्रकारचे कन्सेप्ट तशा प्रकारचे एक स्कीम लॉन्चिंग करचे अशा प्रकारचे प्रस्ताव. सत्तरी देऊळवाडो हिवरे वाठारात काजू बागायती तशेंच खोपीक उजो लागिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपीदान घडणूक थळाचेर धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 2 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. उजो कसो लागलो ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना. उमत्या कळशार पाणी तशेंच भेऱ्याक काणी अशी गत सध्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. सरकार तशेंच सैममोगी गोंय नितळ दवरपा खातीर साबार खटपटी करतात, पूण सैम विरोधी सैमाची नाशाडी करतातूच. बेतोडा पंचायत वाठारांत बायपास रस्त्या कुशीक अशीच एक देख पळोवपाक मेळ्ळी. कांय सैम विरोध्यांनी हांगासर सुमार 15 मेल्ले डुकर हाडून उडयल्ल्यान वाठारांत बुरसो वास पातळ्ळो तशेंच भलायकेचो धोकोय निर्माण जाला. हे सगळे संबंदीत पंचायतीच्या घाळपणाक लागून घडटा असो आरोप थळाव्यांनी करत तिडक उक्तायल्या. हांगासर माती घालून हांगासर स्ट्रक्चर हांगा लेवल केल्लें आसा हांगासर आनी तुमकां हांगा काही दिसा भितर हांगा स्ट्रक्चर तुमकां उबें दिसतलें. आनी हो जागो जो आसा हांगासर तुमकां दिसता हांगा जनावरां कुसलेलीं हाडून हांगासर उडयल्लीं आसा. हांगासर एक कमीत कमी एक 10 ते 15 दुकर जे आसा घर दुकर ते हांगा उडयल्ले आसा. हांगा म्हाका दिसता जो लोकल पंच आसा हांगा त्या पंचान हांगासर हेजी दखल घेवपाची गरज आसा. सरपंच आसा सरपंचान हेजी दखल घेवपाची गरज आसा. एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार पंचायत मंडळ जे आसा हे हांगा पूर्णपणे जबाबदार आसा अशें आमकां दिसता. आमी फोंड्या बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या वाठारांत आसा ज्या जाग्यार तुमी पळयता की हांगा मोठ्या प्रमाणात हांगा जी आमी ताका घरदुकर म्हणटा ते हांगा मोठ्या प्रमाणात हांगा हाडून उडयल्ले आसा. आनी जो 10 तरी जे घरदुकर आसतले ते हांगा ढमकेला आतां तेजेर माती बिती कांय घातलेली ना. पूण कितें दिसता हांगा सायडीच्यानूच एक 5 मिटराचेर हायवे आसा. हायवे कुशीन उडयला हे. आतां आनी 2 दिसान ताका असो वास मारतलो. हांगा लोकांक येतना वयतना नाका धरून वयचें पडटलें. पूण हे जे कोण करता हांगा गैरकृत्य करता हांगा हाडून उडयता बेकायदेशीरपणान तेंचेर कडक कारवाई करची अशें हांगा स्थानिकांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर बेतोडच्यान एकनाथ खेडेकर. मडगांवच्या नव्या मार्केटीच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. हे काम वेगवेगळ्या टप्प्यांनी जातले. सध्या पयल्या टप्प्यात गेट 1 आनी 5चे काम सुरू केल्ले आसा. मजगतीं ह्या भागातली दुकानां बंद दवरपाचो आदेश दिल्ल्याची माहिती न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष गोपाळ नायकान दिली. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगिल्ल्या प्रमाण हे काम पुराय जावपाक खंय 12 दीस लागतले अशें ह्या वेळार अध्यक्षान सांगलें. मजगतीं हे काम पुराय जाय मेरेन उजो पालोवपी दळाचो जवानूय हांगासर नेमिल्ल्याचें कळटा. हे काम म्हणल्यार आतां गेट नंबर 1 ते गेट नंबर 5 सध्या एक PCचें काम चालू आसा. हे काम आमी ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक विचारल्यात तेणें तांकां 12 दीस सांगल्यात. हे 12 दिसां भितर डिझायन कंप्लीट जातली. मागीर तशी हळू करून मुखार वयता आमगे कंप्लीट. तितून जर कितें आसा हे सगळे पत्रे काडपाचे तेजे झिंकाचे शीट घालपाचे. मागीर पयलीं सध्या आमी सगळे झिंकाचे शीट घालूनच सगळे मुखार वयतले. ते सगळे कंप्लीट जातकीर मागीर टायल्साचें आनी मुखालें काम आसा. मागीर मदीं अशें लायटींग बीन आसा. आतां ऑलरेडी सकाळच्यान आमगेले हे कॉन्ट्रॅक्टर येयल्ले आसात. ते वयलें काम चालू आहा. लायटीच्या डिपार्टमेंटाचे सगळे येयल्यात तेंच्यांनी पळय पंचवटी दुकानाचें आतां काम चालू आसा पयलीं तेंकां सध्या डिस्कनेक्ट केला. कित्याक जप्त करून कोणाकूय शॉक बीन लागली म्हणून त्या बॉक्सांतल्यान एक त्याच्या दुकानांतल्यान सेपरेट तेंच्यांनी कनेक्शन थंय बंद केला. आनी आतां ते पळय कॉन्ट्रॅक्टराचें काम चालू आसा. आमी ऑलरेडी हांकां सांगलां जी कोणाली पळय पयलींची शॉपां आनी पयर आमगेली एक्झिक्युटीव कमिटीची पयर मिटींग जाली 10 तारीख जातकीर गो हेड म्हणून आमगेल्या मार्केट कमिटीन डिसिजन घेतलें.
ते आयच्यान आमी काम चालू केलां. ते काम चालू करता आसतना ही फर्स्ट फेज चालू आसा. फर्स्ट फेजीन आतां तुमकां ही दिसता पळय फाटल्यान ती दुकानां बंद आसा. कित्याक हे टी लायन करता आसतना सायडींतलीय थोडी दुकानां आसा. तांकां कितें सांगलां फॉर सेफ्टी बाय चुकोन कोणाचेर पत्र पडलो फाल्यां तर तुमचेरूय परते पडपाक जायना आनी कितें जावपाक म्हणून एक लायन तिवूय बंद करून दवरल्या. आतां आमकां ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जो करता पळय तेणें आमकां सांगलां हे पळयतकीर आपल्याक 12 दीस दी टायमींग ती लायन कंप्लीट करपाक. मार्सेलाक तेणी लेटर कितें दिलां हांगा आमी येता म्हण सेक्युरिटी ते मार्केटाचे वयर रूफ आहा पळय ते रिप्लेस करता. सो आमची गाडी जी आहा QRV 1568 ती डेप्यूट केल्ली आहा. आमी सकाळच्यान हांगा आसा सिन्स 8 o'clock अजून पण हांगा आसा. आतां तेणें हांगा 12 दिसां म्हणटा. आय थिंक तेजें नांव म्हाका खबर ना, प्रेसिडेंट गोपाळ म्हणून. आनी दुसरें म्हटल्यार दिगंबर सावळ ट्रेजरर. आमी सदां स्टँड बाय आसा सेफ्टी लागून. लोकांक येरादारीक आडखळ थारपी एमपीएची गेट काडची म्हणून मुरगांव बंदर प्राधिकरणाक सांगला. गेट काडची म्हणून संबंधीत प्रशासनाक नोटीस धाडून सुचोवणी दिल्या. हो प्रश्न विधानसभेत मांडून सोडोवपाचो यत्न करतलो अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. कलेक्टरान तांकां नोटीस काडल्या ते काडचे म्हणून ते अँड दे आर सेइंग दॅट इट इज इन देअर एरिया. ताजेरूच ताणें डिस्ट्रीब्यूट केला. सो ह्या असेंब्लीन पसून हांव तो परतो रेज करतलो गेटीचो. वी हॅव टू रिमूव इट. रस्त्यार आयला गेट. बट वाय दे आर नॉट लिसनिंग बिकॉज फायनली आमदार तुमी निघून कितले फावट रस्त्यार ते म्हणटा दॅट इज कोर्ट एरिया म्हणटा. कोर्ट एरिया जाल्यार रस्त्या भायर आसपाक तांकां सांगला. सो ते म्हणटा आपल्याच एरियेन आसा म्हणून तुमी कांय करूंक शकना. बट वी विल डेफिनेटली गेट इट रिमूव. नो बट इज द गव्हर्मेंट अवेअर बाबा तेंची एरिया कितली गव्हर्मेंटान कलेक्टरान नोटीस काडिल्ली तांकां इट इज अ ट्रॅफिक हॅजार्ड म्हणून यू हॅव टू रिमूव इट. आनी ती फाटल्यान घे म्हणून ट्रॅफिक पुलिसान आनी आमच्या वास्को पुलिसान पसून तांकां रिपोर्ट दिला की तुमी गेट नंबर 24 काय 74 थंय घालची म्हणून. स्टील एमपीटी इज नॉट रेडी टू दिस थिंग बट वी डेफिनेटली ह्या असेंब्लीन तो इश्यू रिजॉल्व. एमपीटी मस्ती करता दिसना तुका. दिसता डेफिनेटली दिसता. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी